नमस्कार. पळया प्रायम खबरो. गोंयांत अत्यावश्यक वस्तू हाडप्यांक आनी पॅसेंजर वाहनाक पास दिवपाचेर सरकाराचो कांयच निर्णय ना. सुदीन म्हणटा गोंयांत कांयच फरक पडचो ना. 12 तारखेसावन गोंयांतल्यान भायर वचपी बसी आडायतले. गोंयांत माल येवपीत कुस्तार. गोरवाचे मांसावेले कॉफू जावं सोंपना. मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा भायल्यान तयार मांस हाडटले. वेपारी म्हणटात आमी ते विकचे नात, मारपाक गोरवां हाडात. लोकांचे हाल चालूच. राजकारणी मात एकामेकांचेर आरोप करपात गुल्ल. भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची म्हत्वाची बसका 7 ते 9 जुनाक गोंयांत. लोकसभा वेंचणुके वेळार एनडीएचो प्रधानमंत्री उमेदवार कोण आसतलो हाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय. सुषमा स्वराज, जेटली, राजनाथ सिंग आनी मोदी येतले गोंयांत. सांखळी आनी फोंडे नगरपालिका वेंचणुके खातीर सज्ज. दोनी कडेन कडक पुलीस बंदोबस्त. फोंड्या दोन्ही समित्यां मदीं वातावरण तापलें. आनी हाचे फुडें पालिकांची आनी पंचायतीची वेंचणूक राजकीय पक्षाच्या चिन्हाचेर झगडपी कायदो करपाचो सरकारचो विचार. पंच नगरसेवकांची फुडाफुडी आडावपाक कायदो. फुडल्या अधिवेशनात विधेयक. खबरो विस्तारान. गोंयांत अत्यावश्यक वस्तू हाडपी आनी पॅसेंजर वाहनाक प्रवेश करात सवलत वा पास दिवपाचेर गोंय सरकारान अजून निर्णय घेतिल्लो ना. येरादारी बंद केल्यार लुकसाण ट्रान्सपोर्टरांचें जातलें, गोंयचेंच न्हय अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा. फायल मुख्यमंत्र्याक धाडल्या, मात ताचेर अजून निर्णय जाल्लो ना. सरकार तरी कसलीच तडजोड करपाच्या मुडांत ना. मात सोमारा सावन दुसऱ्या राज्यांतल्यो बसी गोंयांत येवच्यो नात. गोंयांत माल हाडपी गाडयो आडायतले अशें ट्रान्सपोर्टर सांगतात. अजून पासून कांय जाल्लें ना. आमी फायल फायनान्साक धाडिल्ली आसा. आफ्टर क्लियरन्स ऑफ द फायनल नोटिफिकेशन येतलें. पूण फाल्यांच्यान नंतर स्ट्रायक आसा ते ताच्या स्ट्रायकांनी आमकां कांय मोठेशें हें ना. ताचो परिणाम आमच्या गोंयच्या लोकांचेर कांय जावचो ना. इवन ट्रान्सपोर्ट बसी बीन ना कांय जावचो ना. काय जावचो ना. सगळ्यांनी आतां ठरयल्लें आहा. सगळे हांव एकटोच न्ही, सगळे इनवॉल्व आसा हेजे भितर. सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा. हे अननेसरी एंट्री टॅक्स वाडयला आनी टॅक्सूय वाडयला. किंवा अननेसरी बर्डन आमकां एक्स्ट्रा बर्डन आमकां हें आतां कशें सर्व जातलें आमी सगळें म्हणून सगळ्यांनी मेळून स्ट्रायक डिक्लेअर केल्लो. बुकींग केलें तेन्ना बुकींग आतां आमी फाल्यां बुकींग बंद दवरतले. फाल्यां कितले फाल्यां पळय सगळें ऑफिस वोटरी फाल्यां आमचो फाल्यां आमचो हें आसा फाल्यां आयतार आसा. आयतार आमचें बुकींग जालो आहा. पूण तेजेर कितें कन्सेशन पास सिस्टम बीन दिता म्हणून सांगलें. अशें हांवें पेपरान वाचलें पूण अजून कांय कन्फर्म जालें ना तेजें. तरी पूण ते पास दिले तरी म्हाका एक्स्ट्रा बर्डन जालें न्ही आमकां की एंट्री टॅक्स तो एक्चुअली नाशिल्लो. आतां फर्स्ट टायम इम्प्लिमेंट केला. सो आतां कितले दीस पर्यंत स्ट्रायक उरतलो अजून कांय डिसायड ना कितें दिसता तें. पूण हें फाल्यां मिडनायटच्यान स्ट्रायक हो डिक्लेअर केल्ले ऑलरेडी. आनी फाल्यांच्यान आमच्या गोंयच्यान नाल्यार मुंबयच्यान एकू बसी वयची ना. मांसाचो प्रस्न दीस वता तसो गुंतागुंतीचो जायत चल्ला. मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा ते भायल्यान तयार मांस हाडून वेपाऱ्यांक दितले. वेपारी म्हणटात मारपाक गोरवां हाडून दियात. तयार मांस हाडल्यार आमी विकचे नात. दुसरे वटेन राजकारण्यांचे एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप चालूच आसात. भाजपा म्हणटा काँग्रेस गरज नासतना ह्या प्रस्नाक धार्मीक मोडण दिवपाक पळयता. काँग्रेस म्हणटा सरकार ह्या प्रस्ना विशीं असंवेदनशील आसा. रेजिनाल्डान तर लिंडन मोंतेरोचो राजिनामो मागला. ह्या सगळ्या धुमशणा भितर सामान्य मनशाच्या ताटात मांस पडपाची मात शाश्वती ना. I can confidently tell you today that we will start slaughtering in the next 3 days. I am telling you on the basis of the meetings I have held with all stakeholders of this industry. It's fixed at 5 o'clock with the chairman of Goa Meat Complex. So the CM and the chairman will take the necessary action and the solution for that, for getting the imported animal from the neighboring state to run the Goa Meat Complex. Present in the Goa there is lack of animals to be taken to Goa Meat Complex. So we have to import the animals. To start the Goa Meat Complex, we have to import the animal
and the animals should be coming from the neighboring state. Then only the Goa meat complex will run. Otherwise, without remove the ban from the state, border state, the Goa meat complex will not run. So you have requested CM to, they will import the animal and they will provide to you. Is that your demand? No, it is not that. We will get the animal. We will get the animal and we will supply to Goa meat complex. Only the service of Goa meat complex is the slaughtering and supplying us the hygienic beef to our shops. No, but problem is that ban is imposed by High Court. And one more thing I want to tell you, the ban is imposed by division bench. Division, yes. Right now it is vacation and only single judge will sit. Yeah. And the order of division bench cannot be ruled out by a single judge. So in this position, what is your discussion or what is... No, discussion is not discussion. Only the meeting is there at 5 o'clock with the chairman. They will find the solution to it. Okay. So now you are trusting on CM that they will find any solution that they will return our 130 animal, plus they will remove. They'll try to High Court to remove that ban from this thing. High Court had directed that if you want custody of your animals, then you should approach magistrate. Yeah. Case per case basis. Yeah. So have you approached as of now? Yeah, Monday we are going to approach. If they are gone on vacation, then let this government make a move to bring meat from outside. If you cannot slaughter, if Muhammad cannot go to the mountain, then mountain has to be brought to Muhammad. But you cannot tell people, oh, there is no beef, so you don't eat now. In consultation with all those who had demanded about stakeholders, those who are suffering because of the shortage, they have taken the advocate as per their recommendation. They are going to the court. So let court decide. Importing beef, that is it is a cold meat. We sell only fresh meat. Our customers are only dealing with a fresh meat. Because no one will buy imported, because what happens, we hang the fresh beef in the shop and sell. Hanging the cold meat is the problem. We cannot hang the cold meat. It will get spoiled fast. Customers are there, they don't prefer the cold meat. They prefer only the fresh meat. Only the fresh meat customers come to us. If the government imports beef, you trader, nobody will accept that beef. No, we will not accept the imported beef. We want the fresh meat. We want that the Goa meat complex should run. Within next 3 days, beef is available. I stand by what I have said yesterday. But you are going to import beef or animal? For a beef eater, he wants beef. Within 3 days, I will make sure there is no shortage of beef in the state of Goa. Like I will do it within the legal parameters and in accordance with the High Court directives. भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बसका 7 ते 9 जुनाक गोंयांत जातली. ह्या बसकेक 250 वांगडी वांटेकार जातले. लोकसभा वेंचणुके पयलीं जावपी ही निमणी बसका आसतली. ताका लागून ह्या बसकेक खूब म्हत्व आयलां. एनडीएचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार कोण आसतलो हाचेर बसके वेळार चर्चा जातली. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग आनी भाजपाचे देशभरातल्या राज्यातले मुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडारी ह्या निमतान गोंयांत येतले. भाजपान शेनवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदे वेळार भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेची माहिती दिली. ही बसका 7 ते 9 जुनाक गोंयांत जातली. 7, 8 आणि 9 जून नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह जातली. 7, 8 आणि 9 जून 7, 8 आणि 9 250 लोक. या बसकेत पक्षाचे 250 कार्यकर्ते वांटेकार जातले. बसका खंय जातली ते मात अजून ठरूंक ना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची लोकसभा वेंचणुके पयलीं जावपी ही निमाणी बसका आसतली. ताका लागून ह्या बसकेक खूब म्हत्व आयलां. लोकसभा वेंचणुके खातीर एनडीएचो प्रधानमंत्री उमेदवार कोण आसतलो हाचेर ह्या बसके वेळार चर्चा जातली. ते नदरेंतल्यान ह्या बसके वेळार निश्चित धोरण थारूं शकता. ही बसका गोंयांत करपा फाटल्यान भाजपाचो ठोस विचार आसा. गोंयांत अल्पसंख्यांक खूब आसात. अल्पसंख्यांक आसतना पासून भाजपा गोंयांत स्पश्ट बहुमतान वेंचून आयल्या. ताका लागून भाजपाचेर कम्युनल पक्ष आशिल्ल्याचो ठपको पुसून काडपाचो यत्न हे बसकेत जातलो. ह्या बसकेक भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग, लोकसभेची विरोधी पक्ष फुडारी सुषमा स्वराज, राज्यसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी अरुण जेटली, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेशचे शिवराज सिंग चौहान तशेंच भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी हेर राज्यांचे विरोधी पक्ष फुडारी आनी सगळ्या राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष हजर आसतले.
रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.